बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणांनो, कोश्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकुतीची पदवेदार बोरवोसो दितेली खुणां. पिडेवंतांक आनी कश्टवतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाल कोडणी. ही कोडणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पिकोवणी बुजवण आनी बोरवोसो दिवंक आनी ताचो बावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जातना सांव फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवोसो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावं खोतखोत्यान मागुया. सगळ्यांक तुमकां फादराच्या आनी म्हज्या नांवान मागीर मोगाचो येवकार हे मिसाच्या बलिदानांत. आतांच आमी सुरवातेचीं उतरां आयकल्यांत. आयज कितें भाशेन पिडेस्तां पासत भिटवलेलो दीस. नव्यानांत आमी पिडेस्तां पासत आमी मागतल्यो बरोवशाची कीट तांच्या जिवितांत पेटोवंक आमकां आदार आनी कृपा देवा लागीं आमी मागता. तर आमची पिडेस्त भाव भयणां जावं आमच्या गांवांत जावं आमच्या आख्ख्या गोंयांत वा आख्ख्या संवसाराक जीं कश्टवतात तरेतरेची पिडा सोंसतात तांकां आमी आमच्या मनांत हाडुया आनी तांकां देवाची खुशी जाल्यार देवान तांकां पेकोवणी दिवंक आनी घोटाय दिवंक आपल्या कोश्ट सोंसून व्हरोंक बळ दिवंक ह्या मिसांत मागुया. जायते पावटी गोडे आमी तांची बेपरवा केल्या. आमी तांकां भेट करूंक ना. तांचें दूख आमी आयकूंक विसरल्यो. ह्या पासत देवा लागीं बोगसोणी मागून म्हणुया. हांव पातकी स्वर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कुणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्पराक देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुमय पासन फाव करताय तें आत्मीक ओकोद उदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे आमचे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चडान चड बोर आनी उर्बेवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुलेच्या मनशांक एक जेवण दिलें.
1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी, आपल्या पोतिनींनी आनी उपपोतिनींनी पिवचे खातीर नाबुकोडनोजोरान ताच्या बापायन जेरुजालाच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुजालाच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेलीं. ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखणाच्या, लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी न्हीद दिव्या स्थाना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयलोलो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुडल्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जुदयेक निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगोस्त न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सोरपडी घालतलो आनी राजान तुका तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियल राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनया तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार, तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजोय ना त्याच भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे सुवादीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें हें, मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो, मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुजे वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिडियानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सुर्या आनी चंद्रिमा सोरेस्पराक वाखाणटात. तुका मोहिमा दियात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. मळबाच्या नोकेत्रांनो सोरेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. पावसा पावसा, दवा दवा,
सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक वाऱ्या वाऱ्या पवना जोडप्या सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक उज्या उज्या दोगा दोगा सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासना हिनवा हिनवा गोरमे गोरमे सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासनाक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासनाक उद्गार सोद पदवेदार देव तुझी कर्तृत्वां कितली अजापाची सोरेस्पराक जोय Surveis por तुमचे सवे आसू लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळे पूण हे सगळें जावचे आदी म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलो तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोणकोणींत घालून राजा आनी राजपाळ्याच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले स्वताची गोबाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो म्हणटूच कसलो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण गोट मनांत दवरात तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आड्डूंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्यान सगळ्यान दुस्माना कडेन घडचें ना तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरी दायरी इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरले कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचे जिवीत सांबाळटल्यात जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमान मोगाळ बाबा भयणीनो आयचो विशय आमच्या मनांत धरून एक गोडलोली गोडणी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता जायते शेकडे आदीं इंग्लंड आनी फ्रांस हांच्या मदीं झूज पेटलें आनी हें झूज 100 वर्सां पासून चल्लें म्हणटच जेन्ना इंग्लंडाचे झुजारी सोल्जर्स फ्रांसा लागीं झगडीं केल्या उपरांत जोखमी जाताले तांकां हाडटाले आनी हॉस्पिटलांत घाताले इंग्लंडाच्या एका हॉस्पिटलांत घालताले आनी थंयसर इंग्लंडाच्या हॉस्पिटलांत एक नर्स आसली फ्लॉरेन्स नायटिंगेल तिचें नांव आनी ही नर्स तांची जोखमी जाल्ल्या सोल्जरांची परामर्श करताली आनी इतली मोगान आनी आपुरबायेन ती परामर्श करताली की हे जोखमी जाल्ले सोल्जर्स जेन्ना ती एक दिवो घेवन फोलेर घेवन येता तेन्ना ती कुशालकाय तांकां भोगताली कित्याक ती मोगान आनी उर्बेन तांची सेवा करताली गाय जाल्यांक ती बांदताली वखद लायताली आनी भाशेन तांकां बरोसो तांच्या जिवितांत किल्लो हाडटालो म्हणटच फ्लॉरेन्स नायटिंगेल मोगळ बाबनो थंयसर त्या काळार इतली फामाद जाली की सगळ्यांनी तिका मान दिलो कित्याक तिका पिडेस्तांची सेवा करपाची उर्बा आसली मोग आसलो
आनी देखूनच लेडी विथ द लॅम्प हो टायटल हो तकटो तिका दिलो आनी कोण एकल्यान ताका तकटो दिलो लेबल दिलें एक नांव दिलें आनी तें म्हळ्यार फ्लीट ऑन चियरींग एंजल ताका आनी एक उतर दिलें चियरींग एंजल चियर अप कोत्ता जेन्ना हॉस्पिटलांत जखमी जाल्ले सोल्जर्स आसता तेन्ना तांकां बऱ्या उतरा वरवीं तांकां चियर अप कोत्ता तुमी भियेनाकात बरें जातलें पिकोवणी मेळटली हे भाशेन तांकां चियर अप करून तांणी ताका खुशाल दवरूंक ती वावरली म्हणटच मुखार बाब न्हू फ्लॉरन्स नायटिंगेल इज द पेट्रन ऑफ नर्सीस म्हूण आख्खो संवसार ताका वखाणटा तेच भाशेन आमच्या धर्मांत जायते सांत भक्त आसात जाणीं पिडेस्तांची सेवा चाकरी केली बागून दामियो लेप्र जाल्ल्या भाव भयणांची तांणी सेवा चाकरी केली आनी शेवटाक ताकाय लेप्र जालें आनी तो मेलो म्हणटच ताका मोग आसलो उर्बा आसलो पेल्याचो पिडेस्तांचो आनी देखूनच ताणें आपणाचें जिवीत पेल्या पासून ताणें करचिलें आनी पिडेस्तांचे सगळें मोग आनी उर्बा मोग आनी हुस्को दाखयलो तेच भाशेन मादर टेरेसा तुमी जाणात सेंट ऑफ द गटर्स हो टायटल तिका दिल्लो आसा कित्या पासत कित्याक रस्त्यार आशिल्ल्यांक दिगे आशिल्ल्यांक ताणें कोणूच नाशिल्ल्यांक डेस्टिट्यूट्स तांची सेवा केली आनी हे भाशेन जायत्यो संस्था आसात जायतो बरो वावर करतात पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतात आनी हे भाशेन जेजूचो मोग तांकां शिंपडायतात म्हणटच आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांच्या जिवितांत बरोवशाची कीट आमी पेटोवया म्हणटच बरो पिडेस्तांच्या जिवितांत बरोवशाची कीट पेटोवंक म्हाका आनी तुका बिंसून काडला तुमी जाणा एक मनशाच्या जिवितांत 4 भाग आसात पयलो भाग फर्स्ट स्टेज ऑफ लायफ पयलो भाग जावन आसा भुरगेपण 16-17 वर्साची पिरायेर 18 वर्साची पिरायेर भुरगेपण सोंपता ताच्या उपरांत तरणाटपण सुरू जाता ताच्या उपरांत मदली पिराय सुरू जाता आनी ताच्या उपरांत जाणटी पिराय सुरू जाता म्हणजे 4 भाग आमी काडूंकूच जाय म्हणटच आमी संवसारांत येतना सदांच आमी भुरगींच उरचें ना तरणाटीं उरचें ना सदांच आमी मदले पिरायेरूच आमी उरचें ना जाणटी जातली देखूनच मुखार बाब न्हू आमी आमच्यान जाता जावं मदले पिरायेर आसतना तरणे पिरायेर आसतना भुरगीं आसतना जाणट्यांचो हुस्को आमी दाखोवंक जाय कितें भाशेन पिडेस्तां सगळें हुस्को आमी दाखोवंक जाय पिडेस्तां सगळें जितलो तूं हुस्को दाखयताय तितलो मुखार बाब न्हू तो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट तुमी जाणात आमच्या बँकांत आमी इनवेस्टमेंट करता पयशे घालता रिकरींग डिपॉझीट म्हणा म्हयन्याचे म्हयने आमी पयशे घालता ते शेवटाक तुका प्रिमियम मेळटा शेवटाक काळ वर्सां जाल्या उपरांत तुका प्रिमियम मेळटा तेच भाशेन मुखार बाब न्हू आमच्या घरांत वो जावं आमच्या शेजाऱ्याक खंयसरूय कोण बरो ना ताका आमी बॅट करीत जाल्यार ताचे पासत आमी मागत जाल्यार आनी ताका आमच्या बऱ्या उतरांचो इनकरेजमेंट वो ताका नेट दीत जाल्यार पाठिंबो दीत जाल्यार आमचेर दुसऱ्या वदान देव आशिर्वाद घालता आनी फुडार आमचो बरो जाता आयज हांव ताका पावलां फुडाराक हांव जाणटें जालें तेन्ना दुसरो म्हाका पावतलो दुसरो कोणूय आंज बडवो म्हज्या आदाराक धाडटलो जेन्ना हांव जाणटी जाता तेन्ना म्हणटच हो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट म्हणटच आमी मदले पिरायेर पिडेस्तांक आमी बॅट करीत जाल्यार कोणाकूय आमी बॅट करीत जाल्यार पिडेस्त आशिल्ल्यांक जावं हॉस्पिटलांत बॅट करीत जाल्यार जायते फायद्याचे आमच्याच बऱ्याक आमकां पडटा म्हणटच मुखार बाब न्हू आमकां सगल्यांक भलायकी जाय भलायकी गरजेची भलायकी नासतना वावर करूंक जायना भलायकी नासतना तुका खुशालकाय मेळना कित्याक तुमी जाणात आतांच्या काळार तरेतरेची पिडा भितर सोदता आदल्या काळार आमची पुर्वजां हार्डवर्क करतालीं शेतां भाटांत वावर करून हार्डवर्क करतालीं आनी भलायकी बरी उरताली पूण आतांच्या काळार मुखार तुमी जाणात नवें भितर सरलां नवें जेवण भितर सरलां फास्ट फूड भितर सरलां आनी वातावरण पोल्युटेड जालां जायते पावटी दोंगर कातरून सगळें पोल्युशन जालां आनी देखूनच भलायकी बिगडत गेल्या लायफ स्पॅन देंवत आयला देखूनच मुखार बाब न्हू आमकां सगल्यांक आमी भलायकी सांबाळूंक वावरूंक गरजेचें आनी भलायकी सांबाळटले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी आमचो दिसपट्टो वावर फिजिकल एक्सरसायज फिटनेस आमी सांबाळूंक जाय देवाक जाय देव आमकां उपाय दिता म्हज्यान म्हजी भलायकी सांबाळूं येता एक्सरसायज करून हांवें सांबाळूंक जाय म्हज्यान ज्यो वस्तू हांवें खावंक नजो त्यो खावंक फावना कित्याक म्हजी भलायकी गरजेची भलायकी आसल्यार तुजी कुशलकाय आसा हेल्थ इज वेल्थ आमी म्हणटा जरी तर आमी हॉस्पिटलांत वचत जाल्यार थंयसर जायते भाशेची पिडेस्त आशिल्ले भाव भयण आमकां मेळटा कोणाचो दोंगो मोडला दोंगो मोडटा तेन्ना तो कितलो कश्टवता ते आमी पळयता तेच भाशेन म्हज्या जिवितांत म्हाका दोंगो आसा म्हज्यान चलो येता देवाक हांव आर्गां दिता भलायकी कितली गरजेची ती हॉस्पिटलांत म्हाका गमता कोणाचो हात मोडला ताच्यान कांय करूंक जायना
म्हज्यान आतां भावर करूंक जाता. कोणाक प्रेशर चडला, डायबिटीज चडल्या, वो कोणाक आनी कसले अडचणी आसात, तरेतरेच्यो अडचणी आसात. हे सगळें पळयले उपरांत मोगळ बाबनो आमकां आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. हॉस्पिटलांत हांव एक रुमांत वो एक बेड करता तेन्ना जायते तरेची पिडा आशिल्ले भाव भयणी आसात. पूण देवान म्हाका हात दिल्यात, पांय दिल्यात, देवान म्हाका दोळे दिल्यात, देवान म्हाका सगळे कुडीचे सांजे दिल्यात. ह्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवंक गरजेचें. म्हणटच मोगळ बाबनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता की कितलेंय देवान दिल्यार आमकां पावना. देखूनच एक भुरगो म्हणटालो, आय क्रायड बिकॉज आय हॅड नो शूज अंटील आय सॉ ए मॅन हू हॅड नो फीट. एक भुरगो मामी लागीं मागतालो, म्हाका शूज दी, म्हाका मोजे जाय, रडटालो आनी मामी लागीं शूज दिवंक जायना जालें. पूण जेन्ना ह्या भुरग्यान एका दादल्याची नदर मारली, ताका दोनूय पांय येनात, तेन्ना ताचें काळीज चुचुरलें. म्हाका 2 पांय दिल्यात पूण त्या मनशाक बाळ्याक 2 पांय येनात आनी हांव मोचे दी म्हूण मामी लागीं रडटा. तेच भाशेन म्हजी आनी तुजी गोत जाता. देवान आमकां दिल्यात, भलायकी दिल्या, हात पांय दिल्यात, हे भाशेन पयले सुवातेर देवाक आमी उपकारी जावंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पिडेस्तांक बेड दिवंक गरजेचें. जावं तुज्या घरांत, जावं तुज्या वाड्यांत कोणूय पिडेस्त आसा ताका बेड दी, ताका कला. कोणूय एक शेजारी बरो ना जाल्यार दुसरी शेजारी येतली आनी एकलो म्हणटलो ताका त्या हॉस्पिटलांत वयल्यार बरें जातलें. दुसरो येतलो ताका त्या दोतोरागेर व्हेल्यार एकदम बरें जातलें कित्याक तो दोतोर बरो आसा. आनी एकलो येतलो ताका थंयसर झाडपाल्याचें वखद केल्यार तो बरो जातलो. हे भाशेन मोगळ बाबनो शेजारी एकठांय जाल्लें आसतना जायतीं सजेशन, जायतीं सूचना दितात, सगळीं सजेशन बरीं व्हडलीं सजेशन. पूण कोणूच उखलून ताका दोतोरागेर वतलो कोणूच आसना. म्हणटच आयज काल मोगळ बाबनो मनशाची हिपोक्रेसी, दोंगेपण इतलें वाडलां की मनीस फकत सजेशन दिवंक आसा, सजेशन दिवपाक हुशार, पूण ताका उखलून दोतोरागेर व्हरतलो कोणूच आसना. म्हणटच असलें दोंगेपण देवाक मानना. देव आमचें काळीज पळयता, देव आमच्यो करण्यो पळयता. देखूनच मोगळ बाबनो आमच्या शेजाऱ्याक जावं कोण आमच्या सोयऱ्या मदें इश्ट मित्रां मदें कोण बरो ना जाल्यार म्हज्यान ताका आदार करूं येता, दोतोरागेर व्हरूं येता. कोणूच ना जाल्यार म्हज्यान ताका खंयचेय वाटेन आदार दिवं येता, जावं दुडवांचो आदार दिवं येता. आदार दी, तुज्या लागीं जाता दी. तो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट. तो घडी परत तुका पयशे दिवचो ना, परत तुका तुजो उपकार बाद करूंक जावचो ना. पूण फुडाराक देव तुका जेन्ना तूं जाणटो जाता तेन्ना एक आंज बडवो तुका धाडटलो आनी आंज बडव्या वरवीं आंज बडवो तुका खंयच आदार करतलो. म्हणटच मोगळ बाबनो एका वद्दान आमी आदार केल्यार दुसऱ्या वद्दान आमकां देव आमकां रिणांत रावना, पूण देव आमकां खंयचे वाटेन आमकां आदार करता. म्हणटच मोगळ बाबनो ही बरवशाची कीट एकामेकाच्या जिवितांत आमी पेटोवया. कित्याक आयज काल मनीस निराशी जाला, बरवसो सोडून दिला. जायते फावटी जाणटी आमची भाव भयणां जाणटे पिरायेर पावलेले आसात. भुरग्यां पासत हांवें जायतें केलें, जायतो त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो, पूण जाणटे पिरायेर तांकां भुरग्यां वद्दान कांयच मेळना. देखून निराशी जाल्लीं आसात. देखून तांच्या काळजांत, तांच्या जिवितांत ही बरवशाची कीट आमी जाता ते भाशेन पेटोवया. आनी हे भाशेन मोगळ बाबनो आमी दुसऱ्यांक खुशाल दवरूंक वावरुया, सदांच मनान दवरुया. देवाची CCTV सदांच चालू आसा, ऑल 24 hours चालू आसा. जें कितें आमी गुप्तीं कोत्ता, कोणाकूय कोत्ता, तें देव पळयता आनी देव आमच्या जिविताच्या पुस्तकार बरयता. आमचें जिवीत जावन आसा एक पुस्तक, फुडली पेज देवान बरयल्ली आसा, जल्माची पेज, आनी निमाणी पेज जावन आसा तुमची मरणाची पेज. मदें आमी जेन्ना हे ल्हान ल्हान वस्तू आमी पेल्या पासत कोत्ता तें देव बरयता आनी शेवटाक आमकां सर्गीचो इनाम देव फावो करता. म्हणटच मोगळ बाबनो सुरवातेक सांगला ते भाशेन फ्लॉरेन्स नायटिंगेल चियरींग एंजल जालें. लेडी विथ द लॅम्प एक उजवाडाचो फुलीर घेवन ती वावर करताली, उजवाड दिताली. तेच भाशेन आमी चियरींग एंजल जावं आमच्या पिडेस्त भाव भयणांक जावंक देवाची कृपा आनी गोठाय हे मिसांत मागुया. उबी रावन आमची मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टतल्या आपल्या परगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बोरवांचो आनी बावाट गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांचे स्वताक आनी खाती वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. वेगवेगळे कुडीचे मोनाचे आनी ओतम्याचे पिडेक लागून कोश्टवतात तांणी आपले दोळे कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बोरवासो आनी बावाट मागूंक आनी जेजूचे जिवणपणाचो जोईत मेळ्ळ्या तांकां बावार्थान आनी सोंसणीकायेन जेवूंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. जी मोरणाचे तोणीर पावल्यान तांणी आपलो बोरवासो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांगडे वायट उपाय घेना जावंक पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून निमाणो वेळ पावस आशिल्ल्यान सोंसणीकायेन भावार्थान आनी बोरवशान जियेवूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. आमचे तोरेकपार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नोर्सी आनी परमोस करतल्यांनी जेजूच्या जानवायेचेर आपले मोन घालून आनी ताच्या आदारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवूंक तांचो बोरवासो वाडोवंक पेकोवणेचे दूद जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीस कुळाच्या जिविताचें मोल आनी ओड समजून घेवंक फावो तें जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेराच्या वरवीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूट कर. स्वर्गींचे मोगळ बापा ही आमची कालती मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती मोगन स्विकार कर आनी आमकां दर एकल्याक दर एका दिसाक आमी पेल्याचो हुस्को दवरून जिवंक उदी करून पिडेस्तां सगळें तांचे बरोवशाची कीट आमी पेटोवन दवरूंक आमकां सगल्यांक आदार दी. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलां तें पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं आमची काळजां उबारूं ह्या आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या वरून शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय.
पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवारमरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें. मरणाचे जोयत व्हरून पुनोचनपण उगडापें केलें. अशीं ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तल्यान आमी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक बेचे आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंतच्या मोणसातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कोराराचें हें रगत पातकांचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतल्या माणसां मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी कार्डियल फेरांव आमच्या गवणी बापा, सिम्याव ताच्या आदारी बिस्पाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन जी कोण पिडेंत आसात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागता. आंकवार माये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागिवोन चुजे बागिवोन दोन दुतां आनी सर्व काली तुका मानवल्यात त्या सगल्या सांता भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. जेजून आमकां सोबीत सुंदर आमच्या बापा मागणें शिकयलें आसा आनी आमच्या बापा म्हणटना सगल्यांच्या जिवितान खेरीत भाशेन पिडेस्त भाव भयणाच्या जिवितान बरवशाची कीट आमी सदांच पेटोवंक आदार
ती म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरवशान वतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पयसुबीच्या बावताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. थोड्यो कळवण्यो. कातोलीक धर्मान जांणी बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोमिन्याव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in a prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जानी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. सगळी आमचे दोळे धांपूया. थोडो वेळ ओगेपण सांबाळुया.
काळजांत शेवलोल्या जेजूचे हसणे आमचे सवे अनुभवया. ताका दिनवास सुया, ताका अर्घा दिवया. उभी राहूया, प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्यान तुजे मोगाची वेंगींतली आनी आमच्या बाब भयणींच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगळी बसोया. आयची मिसाची भेट समरवलेल्या फादर जोकीम हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या आमच्या याज्ञिकांक आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानाक गायन मंडळीक आनी तशेंच सेवा धर्म केल्ल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नवेनाचो तिसरो दीस. दिसपट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:15, 9:10, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेंत मीस जातले. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकाचे साक्रेस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्येक भायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची बुजोवन जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता थोडो वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थळांतरीत भाव भयणांक पासत भेटयलेलो आसा. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलेलो दीस. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणे आसतले. ह्या बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार बासिलिकेंत कंट्रोल रुमांत मेळटले. 29 तारखेर सगळे याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलेलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटररिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 10:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. जमात समतोच मीस जातले 12:15. उबी रावया. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गरबेचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सगळी बराबर म्हणुया सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीस सगळे लासले. देखून जेजूचे नावी आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून गेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापा दिनवासता आनी आतां आमचे पासून तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासून तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकनता. आमेन.
फुलां भेटोवंक ओ फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पोलीस कंट्रोल रुमांत वा बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबरच्या 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वाजता आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी. आनी 29 तारखेर 12:15 मराठी मीस जातोले.